साळगांव मतदारसंघान साळगांव गांवांत आमी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विथ द हेल्प ऑफ सिप्ला एनी मुक्ता ऑप्टिशन हाज्या हितून एक आय कॅम्प चेकअप करपाक घेतलेलो आनी सादारणपणे एक 275 पर्यंत लोक हांगा जमलेले त्या दिसा आनी सादारणशे आमी 255 जाणांक दोळे तपासले डॉक्टराच्या टिमीनी आनी सादारणपणे 196 लोकांक जी सिप्ला कंपनी आसा हाज्या माध्यमांतल्यान वखलां दिवपाचो हो आयज कार्यक्रम आसा. 8-9 जाणांक कॅटरेक्टचें ऑपरेशन आसा आमी GMC रिफर केल्लें आसा आनी तेज्या सहाय्यान कॅटरेक्टचें ऑपरेशनूय जातलें. अशे कॅम्प प्रत्येक गांवांत घेवन आमचे जे वोटर्स आसात आमचे जे गांवकार लोक आसात तेंचे दृश्टी तांकां बरी गावची म्हणून आमचो हो प्रयत्न आसा. हें खरें म्हणल्यार समाजकार्य आसा आनी समाजकार्यान आमी करपाक जाय इतक्याकूच लागून की दृश्टी ही सगळ्याकून इम्पॉर्टंट. आमी खंय चलोन वतले, आमी कितें वाचतले, आमी कितें जेवतले, आमी कशें एखादें काम करतले जाल्यार दृश्टी आनी बेजिकली आमचे लोक जे आसता पळय हे लोक दृश्टीच्या दृश्टीन सामके निग्लेजंट आसतात की कशें की ते 30 वर्सां जाल्या नंतर दोळे तपासपाचे आसता ते तपासिना आनी मागीर एकदम जेन्ना दोळे म्हणजे दिसना त्या वेळार हें सगळें प्रोसेस जाता. त्या खातीर साळगांव मतदारसंघांतल्यान आमचे भारतीय जनता पक्ष आनी आमदार म्हणून आमी निल्ला हो कॅम्प केल्लो आसा, ऑलरेडी पिल्यान केल्लो आसा, आपल्या वेऱ्यां केल्लो आसा, सालिगांव केला आनी गिरीन केला. पयर केल्लो तो सालिगांव आनी सांगोळडा खातीर केल्लो, ताका मोठो प्रतिसाद गावलो आनी प्रत्येक एक 8-10 म्हयन्यांनी करप. आतां जी वखलां दिल्या तो एखादो 8-10 म्हयन्यांनी तांकां दुसरो नंबर लागूंक शकता अशी शक्यता आसा. त्या खातीर परत 8-10 म्हयन्यांनी परत दोतोर येतलो आनी परत तेंचे दोळे तपासतलो आनी तांकां ती बरी फॅसिलिटी फ्री आनी हांगल्ले हांगा गावची हेच्या मागचो हो उद्देश आसा. आमकां साळगांव मिनिस्टरान खूब लोकांक फायदो करून दिला. साळगांवकारांचें खूब जाणांचें बरें जालां आनी इतलें आसन खूब वावरता तो आमकां लागून हेवटेन सगल्याक आनी आमकां सगल्यांक कोणाक वखलें ना ताका वखलें लागता ताका वखलां दिल्यात आनी आयज तेजें उद्घाटन केलां. हांव हांगासर हांव मुड्डा वाडची हांगासर आमकां घालून हाडल्यात आनी ताणें वखद दिश्टी पडना आनी वखलां दिल्यान आनी आतां म्हाका सारकें दिश्टी पडटा तांकां.